लागले ते आत लागून ते म्हणजे हे बरे काहीच नव्हतं. कॅश असला ॲटलिस्ट 40-45,000 कॅश असला आमचो मेंटेनन्स सोसायटी मेंटेनन्स दिवपाक लागून दवरलेले. एक्चुअली काल आमचे ईद जातली म्हणून मी येवंक ना, त्या खातीर आमी पयशे आमी कॅश भितर दवरून गेला. कॅश घेवन गेला, आमचो रिकॉर्डर बॉक्स आसलो तो घेवन गेला. लुटसाण जालें. आणि कितें भितर सगळे ब्युटी पार्लरचे सेट हे असले न्हू, सगळे हे करून गेला, हे वाटेन ते वाटेन उडोवन गेला सगळें. व्हरोंक ना ते सगळें फक्त कॅश घेवन गेला आनी CCTV रिकॉर्डिंग बॉक्स आसलो तो घेवन गेला. हे ऋतुराज प्लाझा बिल्डींग म्हापसा. राती लास्ट हांवूच गेल्लो वयता आसतना घरा. ते सगळें लॉक करून गेल्लो हांव गेटीन, मेन डोर आनी सगळीं ऑफिसां फोडल्या तेंच्यांनी. वर्कींग जी आहा पळय ऑफीस चालू आसली ती सगळीं फोडली. म्हापशांत केणी वाड्यार ऋतुराय प्लाझा बिल्डींग आहा ते बिल्डिंगेचे 2nd and 3rd फ्लोरार सुमार 10 दुकानां चोरांनी फोडली. 10 दुकानांतले मेळून सुमार 1,61,000 रुपया कॅश फारायले. म्हापसा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्टुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडते म्हापशेच्यान.